राज्यात चडशा वाठारांनी बिबटे दिसपाक लागल्यात। दिवचल ते शिरगांव मजगतीच्या वाठारात लोकवस्तेत बिबटो भोंवपाक लागला। या वाठारात बिबटो सुण्यांक घेवन वयताना लोकांक दिश्टी पडलो। ताणे वाठारांतले चडशा जनावरांचो बळी घेतला। लोक थर्र भियेल्यात। पळयात पुराय बातमी। दिवचल मुळगांव वाठारात रातच्या वेळार लोकवस्तेत बिबटो सुण्यांक घेवन वयताना दिश्टी पडलो। सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात तेजो पुरावो मेळिल्ल्यान लोक बरेच भियेल्यात। पूण आता दिवचल ते शिरगांव वाठारात लेगीत आनीक एक बिबट्याचो आतंक पातळ्ळा। या वाठारांतले चडशा जनावरांचो ताणे बळी घेतला। जाल्यार जनावरां आनी मनशां मदलो संघर्श आता सतत जाला, कित्याक तर रानां काबार जावपाक लागल्यात। प्राणी मोगी अमृत सिंगान सांगले, मजगती बिबटो दिश्टी पडिल्ल्या वाठारात रान खात्यान बिबट्याक सांपळो घालून दवरला। बिबटो आता सदांच येता आसतलो, कित्याक कुत्रे भोगतात आनी आता कालचे 2 म्हयन्यांक एकटे गेलो आनी काल पयर आता एकटे गेलो। पिंजरो हांगासर लायलो म्हणल्यार तो पडोंक ना, तो पिंजरो आनी दुसरे कडेन लावंक जायलो आनी दुसरे कडेन लायल्यार एकातलो पडोंक शकतालो न्हू। एकीच कडेन लायलो म्हणजे तो आयल्यान लायलो। मागीर कशेय येता ते फाटल्या दिसांनी फाटल्यान येयल्ले बांय कडलो हांगा लागीं, आनी आतां पळय जाल्यार खोळ्यान येवन दिसाचो 4 येयलो। सारको घरान येता। खूब भंय न्हू दिसाचो आता कितले कुत्रे येयले? कितले आता 500 कुत्रे तरी येयले आता ह्या हेका सिजनाक। कितले आनी कितले येयले खबर ना। आमचेच येयले 3-4 कुत्रे येयले आता। हांगा घरा कितके आसा? घरा खूब आसा, घरा भरपूर आमला। आमचे हे काडे न्हू, आमकां खूब भंय, कित्याक दिसाचो आतां येवंक लागलो कुत्रो व्हरपाक आतां तेका। आनी केन्ना येता आनी कितें जाता तें हेच ना तेजेर। तुमी फॉरेस्ट कळयना? हय, तेंकां कळयले, तेंच्यांनी येवन पिंजरो घातलो, पण त्या पिंजऱ्यान पडोंक ना। तो पिंजरो मातसो पयस लावंक जाय आसलो, भितूर लावंक जाय आसलो। भितूर लायल्यार येवंक तितून पडोंक शकतालो। कितले बिबटे आसा ते कांयच खबर। ते म्हणटाले खूब आसा बिबटे रानां म्हणून। हालीं गेल्या काही दिसांतल्यान बिबट्या बाबतीचो जो संचार जो आहा तो हालीं खूब प्रमाणान वेगवेगळ्या भागांत दिसपाचें हे प्रमाण वाडलेलें आसा अशें लोकांक निदर्शनाक येयलां। तशें पळोवपाक गेल्यार बिबटे वाग जे कॉमनली गांवाच्या देगेक रावताच, आनी जे तांकां जंगलान आयज जे झाडां तोड जालेली आहा सगळे कडेन बागायती आसूं आनी कितें आसूं, त्या कारणाक लागून खुबशे झाडां जे नश्ट जाल्या आनी खुबशे प्राणी जे आहात जे तेंचे खाद्य आहा ते सुद्दां शिकारी त्या हितून कमी जालेले आहा। आनी ताका लागून केन्ना कितें जाता की जे फिमेल जी आसता जेन्ना तेजी पिलां जेन्ना जल्माक येता तेन्ना तांकां इजी जे जेवण जें आसा, इजी शिकार जी आहा ती तांकां मेळपाक मुश्कील जाता जंगलान। सो ते मागीर मनुश्य वस्ती कडेन येता आनी तेंचे इजी टार्गेट जे आहा ते कुत्रे, आनी कुत्र्यांक लागून ते मागीर लागीं रावता। आनी अशा टायमाचेर कितें जाता की केन्ना केन्ना तेंचो जो टायम आसता चडसो इवनींग टायम आसता किंवा तेंचो अर्ली मॉर्निंग टायम आसता शिकार करपाचो। सो त्या टायमाचेर ते कोणाक ना कोणाक थंय दिसता आनी मागीर तो लोकांच्या हितून एक भंय निर्माण जाता की बिबटो वाग दिसलो म्हणून। पळोवपाक गेल्यार आमचे जे बिचोलीम एरिया आसा हो जो तेंचो वयपाचे जितके गांव आसा सरावंडींग आमी पळयता की आमचे मावळिंगे एरिया वन आसा, तशेंच अशें गेले जाल्यार मागीर मुळगांव आसा, मुळगांव ते आमी शिरगांव पर्यंत, तशेंच पिळगांव, अशे चारय वाटेन जे आसा हे चारय वाटेन जे गांव जे आसा कारापूर आसूं किंवा आमचे तशेंच परत मागीर अशे सरवणच्यान मागीर ते अशे फिरत आसता। आनी हो तेंचो एक कॉरिडॉर आसा जे लेपर्ड्स आसात जे बिबटे वाग आमी म्हणटा तेंचो, आनी ते तेंची शिकारी आयज हांगा आसा जाल्यार दुसरे दिसा आनी दुसऱ्या गांवांन एकी कडेन ते रावना। पूण जे फिमेल आसता पळय जेन्ना पिलां आसात जाल्यार मात ती ताका सोडून वचनात। जशें आमी शिरगांव जे एक इन्सिडेंट आतां हालींच्या हालीं तेंचे कुत्रे व्हरत आसात 8-8 दिसांनी अशें तेंची कंप्लेन आसली। सो आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानूय थंय पिंजरो लायला, पूण तुमकां सांगपाक सोदता की कायदो जो आसा हो चेंज जाल्लो आसा, गायडलायन येयलेली आसा। जो पर्यंत मनशाचेर कितें तरी एटॅक जायना, एटॅक तो सुद्दां कितें आसा मॅन इटर जायना तो पर्यंत ते पिंजरो लावप किंवा ताका शूट करपाचें परमिशन ना। सो जे कितें आतां लायता ताका लागून तेंचो भंय काडपाक लागून मे बी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्राय करता आसतलें। म्हाका दिसता की आनीक ह्या हेचेर हे करून जे कितें सरावंडींग क्लीन करून पंचायती आसा तेंच्यांनी जे एरिया कितें तरी हे आसा बुशीज वाडलेले आहा घराचे देगेक, ते बुशीज जे कोणाचे आहा प्रॉपर्टी आहा तांकां सांगून ते क्लीन करून घेवपाचे।
आनी जे कितें एनिमल्स आहा तांकां लागून कितें तरी प्रोटेक्शन अशें दिवपाक पिंजरो येवपाचो. सो हो एक ताका एक सोल्युशन आहा. गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.